टिळकांची पुण्यतिथी आणि त्या पुण्यतिथी निमतान दर वर्सा आमी काणकोण पत्रकार संघ पत्रकार दिन साजरो करता आणि त्या पत्रकार दिनाचे आमच्या अध्यक्षान सांगले ह्या फावटी आमी जो पत्रकार दिन जो आसा तो आमचो जे अन्नदाता आमचे शेतकार जे आमचे अन्नदाता त्या अन्नदात्यांच्या शेतां वचून आमी तो करया म्हण आमकां एखाद्या वेळार खूब खेप खबर ना की स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच हे वाक्य आमच्या लोकमान्य टिळकान म्हणलें आनीक अशे वेळाचेर लोकमान्य टिळक आमकां बॅरिस्टर म्हणून खबर आसा स्वतंत्र सेनानी म्हणून खबर आसा पत्रकार म्हणून खबर आसा केसरी अशी तेणें जी वर्तमानपत्र काडली इतलें आमकां खबर आसा पूण तेचो आनी शेतकारांचो संबंध कितें हें आमकां खबर ना ते 1896 वर्सा जेन्ना दुश्काळ पडलो महाराष्ट्रांत आणि तेन्ना दुश्काळ पडलो तेन्ना शेतकाऱ्यांक रिलीफ दिवपाचे खातीर फेमिना रिलीफ कोड म्हण जो आसलो तो फेमिना रिलीफ कोड म्हणल्यारच आमचे दुश्काळ निवारण कायदो म्हणटा ताका तो आसतना सुद्दां ब्रिटिशांनी त्या वेळार आमचेर अन्याय केलो भारतीयांचेर अन्याय केलो की ते तुमी हे कोड हे जे आसा कर जो भरचो म्हण अशे वेळाचेर त्या शेतकारांक बराबर घेवन लोकमान्य टिळकान आंदोलन केलें आंदोलन शेडलें आणि त्या आंदोलनांतल्यान मागीर ते कर ब्रिटिशांक फाटीं घेवचें पडलें ह्या खातीर आमकां फक्त ते ब्रिटीश आमकां लोकमान्य टिळक स्वतंत्र सेनानी म्हण खबर आसलोच पूण तो आयज आमकां त्या खातीर ताका कृशी अर्थतज्ञ म्हणून सुद्दां आमच्या त्या टायमा वयल्या इतिहासकारांनी ताका पदवी दिली आणि त्या इतिहासकारांच्या पदवेंतल्यान आमकां कळोन चुकलें की लोकमान्य टिळकाचो संबंध शेतकारां कडेन कसो आसा म्हणलो तो आमकां बरेच जाणांक खबर नासलें लोकमान्य टिळकाचो संबंध आमच्या शेतकारां कडेन आसा तो जेन्ना जेन्ना आयज आमी जेन्ना इतिहासाची पुस्तकां चाळटा तेन्ना आमकां ते संबंध कळटा आनी अशे वेळाचेर आयज आमी बराबर एक पावल घेतलें दिसता आमकां शेतकारां मदीं आमी येवपाचें आमकां जरी हें दिसलें आमी निसर्गाच्या सानिध्यान आयज प्रोग्राम करता तेन्ना आमकां शेतकारी आमचे आयज आमचे मदीं उपस्थित आसा तशेंच आमचे मदीं आमच्या श्रीस्थळ पंचायतीचे पंच गणेश बाब आमचे मदीं उपस्थित आसा तशेंच आमचे निलेश बाब उपस्थित आसा सगळ्यांक हांव येवकार करता तशेंच आमचे जे आयज आमी ह्या शेतकारांचो सत्कार करपाक गेल्लो आसा त्या सत्कार मुर्ती आमचे मदीं उपस्थित आसा त्या भितर हांव मागता आमचे अध्यक्ष जे आसा पत्रकार संघाचे ताणें सगळ्यांक पयलीं स्वागत करचें अशें मागता सगळ्या आमच्या उपस्थितांचें नमस्कार देव मल्लिकार्जुनाक नमन आज लोकमान्य टिळकाची पुण्यतिथी लोकमान्य टिळक हो आमचो एक थोर पत्रकार तेणें पत्रकारिता केल्ली तशी पत्रकारिता आज ना ते सोडून दिया पूण त्याच्या जे तो चलतालो त्या रस्त्याचेर चलपाचो आमी प्रयत्न करता काणकोण पत्रकार संघ दर वर्सा पत्रकार दिन मनयता आणि फक्त पत्रकार दिन म्हणून फक्त पत्रकारिता करना काणकोणचे पत्रकार तर आमी अनेक जे गरजू मनीस आसा थंय पावता आणि अनेक गरजूंक आमी मदत करता हेजी आमी केन्ना पब्लिसिटी घेयना आमी पब्लिसिटी बाकी सगळ्यांक दिता पूण आमी जे सत्कारी जे करता पळय तेजी आमी केन्ना पब्लिसिटी घेयना आज सोशल मिडियाचेर तुमकां खबर आसा की 4 आणाचें काम केल्यार 1 रुपयाची पब्लिसिटी घेता सगळे जाण पूण कशें आसा आमी पब्लिसिटी केन्ना घेयना आयच्या सुवाळ्याक जे आमचे सगळे सत्कार मुर्ती आसा तांकां वेलकम करता तशेंच आमचे गुळेचे कांय लोक आसा गणेशदाद आसा तुमकां वेलकम करता सगळ्यांक आनी इतलें सांगपाक पळयता की आमच्या देशाचो एक नारो आसा जय जवान जय किसान म्हणून जय जवान म्हणून जवानाक आज रिस्पेक्ट मेळटा बाकी कडेन सगळ्यांक जवान जेन्ना बॉर्डरीचेर झगडटा तेन्ना पोटाक अन्न नासल्यार तो झगडटलो शेतकऱ्यान जर तर शेत करून ताका अन्न दिलें जाल्यारूच तो झगडटलो नाल्यार जवान कसो झगडटलो ताका लागून शेतकार जो आसा ताका किसान जो आसा ताका आमी चड महत्व दिवपाक अशें म्हाका दिसता किसान ताका आतां जे आमची जाणटी जे आमी आतां सत्कार करपाक जे पळय आतां गणेशदादा कडेन आमी उलयले कांय दिसां पयलीं येवन बसून मेळ्ळे तेणें म्हणलें आमकां तुमची संकल्पना एकदम बरी आसा आनी जाणटी सगळे शेतकार आमची बरयल्ले आहा जे अशी शेतकार ना की फक्त तांकां कितें म्हणटा ते आमी फार्मर्स कार्ड आसा व्हडल्या सेलिब्रिटी कडेन सुद्दां फार्मर्स कार्ड आसा तांकां आमी सत्कार करूं ना हे जे चिखलांत देंवन जेणी शेत केल्लें आसा आमची काणकोणकारांची पोट भरलेलें आसा अशी मनशाची आमी दखल घेतलेली आसा म्हाका खबर ना सरकारान कितली घेतली म्हणून योजना भरपूर आसात पूण त्यो जो प्रत्यक्ष शेत करता तेजे कडेन त्यो कितली पावता ती आमकां खबर ना हांव सगळ्यांचें ह्या वेळार परत एकदां स्वागत करता तुमच्याच जाग्यार येवन तुमचेंच स्वागत करता म्हणटले तुमी तुमच्याच शेतांत येयले आमी तुमच्याच जाग्यार स्वागत करता आणि फुडली कार्यावळ संजया कडेन मागता की चालू करची
आमचे मदीं आज गेस्ट म्हणून आसा ते आमचे गणेशदास श्रीस्थळ पंचायतीचे पंच तशेंच निलेश बाब आमचे मदीं आसा. तेमकां फुलां दिवपाक सांगता. आमचे बेनाज बाब आनी आमच्या धीरज बाबान तेमकां फुलां दिवचे आनी तेमचे उपकार करचो. भेटोवचे तशेंच आमच्या निलेश बाबाक धीरजान फूल भेटोवचे. मागता गणेशदास आनी निलेश बाबान तशेंच आमच्या जाणटेल्यांनी आमच्या जे स्वतंत्र सेनानी आसा आमचे ज्येश्ठ पत्रकार आमचे टिळक ताच्या तस्बिरीक पुष्पमाला घालची अशें मागता. सगळ्यांक अशें राव हय पळया सगळे जाण आदर फोटो एक काडया फोटो तेतल्यान घे रे पळय तशें हांगा पळय हॅलो गुळ्या शाळे फाटल्या सायडींतल्यान रोड आहा पळय शाळे तेकोन सुगड्याक रागडे वयता आसतना सुगड्याक रागडे वयता रोडा थंय त्या फुडें पावल खंय तूं शाळे कडेन रोखडे शाळे जाले पळय गाडी आसा रस्त्यार गाडी आहा. सरान ह्या वेळार एक 2 उतरां सांगची अशें मागता टिळका संबंदांतली आनी एक आमच्या गांवगिरी वाठारा संबंदांतली. नारायण सर. आज लोकमान्य टिळकाची पुण्यतिथी आणि या निमित्त काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बबेश बोरकर टिळकाच्या करतात आणि हांव हांगा थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजीत सर उदोळाय म्हणटा विशयन 1896 वर्साक जो दुश्काळ पडलो महाराष्ट्रांत आनी त्या दुश्काळ पडल्या त्या टायमार टिळकान आमकां शेतकऱ्यांक मदत केल्ली की आनी आपल्या केसरी वर्तमानपत्रांतल्यान जनजागृती केल्ली आनीक त्या संबंधांतली गोश्टी आयज आमकां कळ्ळ्यो. शेतकार मग कितले मोठे म्हणतो आमचे कडेन जेन्ना पयशे बल्सांक उरता आनी पयशे बल्सांक उरले म्हण आमकां अन्न मेळना आनी अन्न जें मेळटा जाल्यार तें आमकां शेतकारांक लागून मेळटा. बल्सां म्हाजे कडेन लाखान रुपया उरले आनी जर तर म्हाका शीतकडी मेळना जाल्यार म्हागे पोट भरचें ना. शीतकडी ही आमगे गोंयकाराली अन्न तें आमकां तितलेंच इम्पॉर्टंट. आनीक अशा वेळाचेर मागता जे आमचे शेतकार भाव जे आसा त्या शेतकार भावांचो आयज आमी गौरव करया मागता. अजीत सरा कडेन मागता अजीत सरा मुखार येवचें. आमचे हे जाणटेले आसा जाणटेलें नांव कितें राम दादान मुखार येवचें अशें मागता. काय मारा रे लायटाले सगळे फुडले सुवातेर आसा आमचो पांगळो वेळीप. आमचे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आसा बबेश बोरकरान पांगळो दादाचो गौरव करचो सत्कार करचो अशें मागता. फुल दी राव फोटो काड वायट घे शेतकी सगळी फोटो काडटा. पांगळो दादा यो. एक एक दर पडल्यार एक्स्ट्रा
तुम्ही तिसरी सुवातेर आसा पांगुटो गांवकार नारायण सर यो ये नारायण सर यो. हय खंय पावला शाळे कडल्यान यो सरकार शाळे कडल्यान यो. हय हय मोमेंटो दाखयता मुखार पळय फुडें सर फोटो काड पळय हा फुडली सुवातेर आसा घाटू वेळी फोटो काड काडटा घाटू वेळपाचो आमचे बेनार बाबा सत्कार करतले. मागतो पयलीं बेल्यार कंपल्सन कितें कितें पळय सारकें सगळे घेत सोका काढा घे तेका धर ते धर वाश पळय फुडें पळय फुडली सुवातेर आसा आमचो काटू गांवकार. घे 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 काटू गांवकार सोयरू बाबान गौरव करतात मागता सत्कार करतात मागता. अशें किती उरले नांव काडलें गणेश दादा हां हां फोटो काडला यो गणेश वेळी गणेश वेळपाचो आमच्या धीरज बाबान काय ना ते आम्ही हे किती अजित सर कर अजित सर लक्ष्मण हो आमचे गणेश दाद करतात. आम्ही ते सांगले देंगे करू तसं राव एक सायडी राव एक सायड फुडली सुवातेर आसा फोंडू वेळी तू दी बरं हांवें दिलो घर तुम्ही आमची एक शतकान मार आमगेली पार्वती गांवकर तेणी मुखार येवचें सांगता. पार्वती गांवकर यो आमचे थळावी पंच जे आसा निलेश बाब तेचो सत्कार करतले. गुलाब खंय गुलाब हाड गुलाब दी गुलाब दी फुडले सुवातेर आसा चंद्रकांत गांवकार. चंद्रकांत आमगेले सातोलेचो चंद्रकांत गांवकार चडशे शेतकार आमगे गुळ्यांतले आसले. हो आमगे सातोलेचो शेतकार. स्पेशल एडिशन हय यो अजीत सर तुरी ना ना म्हागे खास तो तूं करता. हांवें सगळ्यांक गेले गेले करपाक ना म्हणत ना रे चंद्रकांत बाब फक्त शेतांक काम करना सगळे तरेचे काम करता. तो पेंट मारपाचें काम करता, सिमेंट काडपाचें काम करता, दुर्ग बांदपाचें काम करता, घर बांदपाचें काम करता. अशें तेगे वळख आसा. फोटो काडला फुडली सुवातेर भांगडू गांवकर. भांगडू लास्ट हय, हय. बागडू भांगडू गांवकर कबड्डी प्लेयर आमचे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बबेश बोरकरा कडेन मागता तेजो गौरव करपाक. जे सत्कार मुर्ती आसा ताणें हे रावचे आमकां तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आमकां आशिर्वाद घेवपा जाय. ह्या सगळ्या जाणटी शेतकारां कडल्यान सगळ्यांनी लायनीत रावचे अशें आमच्या बबेश बाबा तकलेन एक एक कल्पनेत रावता. सगळ्यांना अशी रावा.
पाय पडटा आं दादा पाय पडटा पाय पडटा हे सगळे देवाच्या मनीस आहे गुळेकार सगळे चालेल मला बरं करून म्हणटा आणि बरं करून म्हणटा कित्याक आमचो एक सत्कार केला शेतकऱ्यां खातीर म्हणजे बरं करून चंद्रकांता उदळ म्हणलें अरे बाबा आयज लोकमान्य टिळकाचें तुवें भाशण करचें पडटा म्हणपा अरे बाबा लोकमान्य टिळकाचें आपण करना तर आपण शेता बद्दल कितें सांगूंक शकता म्हणपा लागलो तो तरी पूण म्हाका खबर ना चंद्रकांत उलयतलो म्हण तो काम खंयचेंय करता पूण उलयतलो म्हाका खबर ना अकस्मात ताका मनांतल्यान दिसलें की आमचे पत्रकार संघाचे आमी आभार व्यक्त करया म्हण देव बरें करूं चंद्रकांत बाब आनीक मागता तुमी सगळ्यान आमचे कडेन उपस्थित रावले म्हाका खबर आहा तुमगेलो आतां नडणी काडपाची ती सुमार परत मिरसांगेक पालो घालपाचो सावळ घालपाची ती सामकी खबर आहा तरी पूण आमच्या ह्या विनंती मान तुमी हजर रावले तातूंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे निलेश बाब आमचे गणेश दाद ह्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमी आमचे थळावी पंच जे आसा अक्षताबाईक सांगल्लें सज्जलबाईक रकाद दिल्लो ती कांय कारणान पावले ना तरी पूण आमी मनांतल्यान धरता ती आमचे मदीं आसा अशी धरता आनीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.